नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। रोरो फेरीबोटींचे मुख्यमंत्र्यांचे हस्तुकी जाले उक्तावण। फुडाराक हेर रुटांचेरूय रोरो फेरी करतले सुरू। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांची माहिती। गोयच्या पर्यावरणाची हानी करपी 4 प्रकल्पांक गोवा फाउंडेशन आणि हेर एनजीओंचो खर विरोध। हे प्रकल्प गोयात नाकाच। एनजीओंनी बरयलें थेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र। रोरो फेरीबोटींक दिल्ल्या नावावेल्यान बोळ। द्वारका आणि गंगोत्री नावावेल्यान पाटकारान सरकाराचेर केल्ली टिका। नावाक विरोध करपी देश विरोधी। पाटकाराचे टिकेक केंद्रीय अक्षय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपादाची जाप। पुराय राज्यभर कोमुनिदाद जमनीचेर आशिल्ली बेकायदेशीर घरां नियमित करपाच्या निर्णयाक 67 कोमुनिदाद अध्यक्षांनी बसका घेवन केलो विरोध। सेव्ह कोमुनिदाद सेव्ह गोवा कॅम्पेना अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात घेतले धाव। बितकी खांडोळा पंचायतीचेर गोविंद गावडेचेच वर्चस्व सिद्ध। परतून एक फावट गावडे समर्थकूच सरपंच आणि उपसरपंच। एक पंच फुटिल्ल्यान दिलीप नायक गटाक धपको। आणि संविधान बचाव कार्यावळीतल्या त्या व्हिडिओ वेल्यान काँग्रेस गोवा फॉरवर्डा मदी पेटला। सूत्रांची माहिती। युरीन आपयल्ल्या बसकेक गोवा फॉरवर्ड आम आदमी पार्टीचे आमदार हजेरी लावपाविशीं अनिश्चितताय। आता खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दोनूय रोरो फेरी बोटींचे लॉन्च केल्यो। पीपीपी तत्वाचेर सुरू केल्ले ह्यो दोनूय रोरो फेरी चोडण ड्रायबंदर मार्गाचेर धांवतल्यो। फुडाराक हेर उदका मार्गांचेरूय रोरो फेरी सुरू करपाचो आमचो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। चोडणा रायबंदर मार्गाचेर आयच्यान रोरो फेरी सेवेक सुरवात जाल्या। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दोनूय फेरीबोटींचे उक्तावण केलें। गोंयान 8 परस चड रुटांचेर फेरीबोटी चलतात। फुडाराक ह्याय रुटांचेर रोरो फेरीबोटी सुरू करतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। रोरो फेरी चोडणा टू रायबंदर हांगा आमी सुरवात करता। इट इज टोटली ऑन द पीपीपी बेसीस। हांव आमच्या इंडियन वॉटरवेज डिपार्टमेंटचे मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी तेजे एंटायर टीम हांच्या खूब खूब अभिनंदन करता। सरकार इनोवेटीव प्रोजेक्ट फक्त रोड ब्रिजीस इतकेच न्ही तर आनीकूय बी लोकांक कशा पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज मेळटल्यो हाचो सातत्यान विचार करता। आणि रोरो फेरी हे तेजें एक उदाहरण आसा। गोंयांत जवळपास 8 पेक्षा चड रुटाचेर फेरी चलता। आमी इन फ्युचर अशा पद्दतीच्यो रोरो फेरी त्याय रुटाचेर चलोवपाचो आमचो विचार आसा। हांव आमकां विजय बरीत ह्या कंपनीच्या मार्फत पीपीपी तत्वाचेर ही फेरीबोट आमी सुरवात केल्या। इट इज एन हाय स्पीड झिरो कार्बन इमर्शन आणि देशातली पहिली रोरो फेरी म्हणपाक काय हरकत ना। गोंयांत सुरवात केल्या। टुरिस्ट अट्रॅक्शनूय आसा एसी आणि अशा पद्धतीचा प्रकल्प सुरू केल्याबद्दल माझ्या इंडियन वॉटरवेज डिपार्टमेंटाचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। आणि इन फ्युचर उरलेल्या जाग्याचेर सुरू करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा। खूब बरो प्रोजेक्ट गोंयच्या पर्यटनाक वाव दिवपी आणि त्याच बरोबर गोंय मतदारसंघच न्ही संपूर्ण उत्तर गोव्याचे फेरीचो जो काही टायम खर्च जातालो तो टायम वाचोवपी असले तो प्रोजेक्टात 2 रोरो फेरी सुरू केल्या नंतर आज जाता खूब आनंद येता की चोडणा गांवांत पूल जावचो म्हणून खूब प्रयत्न आमचे आशिल्ले। हाज्या फुडें ते प्रयत्न चालू उरतले। प्रत्येक तात्पुरती वेवस्था लोकांक आनी तिश्टोवपाक जाय अशे पद्दतीची वेवस्था म्हणजे रोरो फेरीबोटी आज सुरू केल्ली आसात। आणि जाणी म्हणजे गांवच्यो पंचायती मागीर मतदारसंघाचे आमदार मागीर फळदेसाय मंत्री ह्या रिवर नेव्हिगेशनाचे तशेंच माननीय मुख्यमंत्र्याचे मनापासून अभिनंदन करता की तांणी हो प्रोजेक्ट फक्त लोकांची सेवा इतलोच न्ही तरी ह्या हितूच्यान आमचे सैमाचें जें पर्यावरण आसा हांगा सुद्दां त्या रोरो फेरीच्या माध्यमांतून खूब कमी जातलें हो एक तातूंतल्यान एक प्रयत्न आसा। गोंय हे जगाचो एक टुरिस्ट स्पॉट आणि ह्या स्पॉटाक नवीन नवीन अशें इनोवेशन तशें केलें की खरें आनी लोक ट्युरिस्टांचें आकर्शण जाता। म्हाका सांगपाक बरें दिसता की ही रोरो फेरी पळोवन ट्युरिस्टांक आनी इल्लेशे प्रयत्नान ट्युरिस्टांचे येवपाच्या हातूंतल्यान वाड जातली। आदरणीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तसेच आमचे युनियन मिनिस्टर श्रीपादजी नाईक तसेच आमचे MP राज्यसभा श्री सदानंद तानावडे आमचे प्रेमेन स्टेट लोकल आमदार आणि आमचे खास सगळे सरपंच जिल्हा पंचायत सदस्य हांच्या उपस्थितीन भितर आयज रोरो फेरीचे उद्घाटन जाल्लें आसा। पयले फावटी एक बरी टेक्नॉलॉजी मॉडर्न टेक्नॉलॉजी घेवन आमी आयज रोरो फेरी सुरू केल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
रोरो फेरी बोटींक दिल्ल्या नावावेल्यान बोवाळ पडला. एके फेरीक बोटीक द्वारका जाल्यार दुसरेक द्वारका अशें नांव दिलां. ह्या फेरी बोटींक गोंयच्या न्हंयांची वा गांवांची नांवां दिवपाक जाय आशिल्लीं म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान सरकाराचेर खर टिका केली. गंगोत्री आनी द्वारका ही आमच्या देशाच्या संस्कृतीची प्रतीकां. जाका कोणाक ही नांवां परकी दिसता तो भारतीय आसपाक शकना म्हणून केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपादान पाटकाराक प्रत्युत्तर दिलां. एके फेरीबोटीक गंगोत्री जाल्यार दुसऱ्या फेरीबोटीक द्वारका अशी नावां दिल्यात. ह्या फेरीबोटींक गोंयच्या न्हंयचे वा गांवाचें नांव दिवं येतालें, पूण तशें करिनासतना तांकां द्वारका आनी गंगोत्री अशी नावां दिल्यात म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार उलयल्लो. आज जेन्ना हांव फेरीबोटींतल्यान येतालो कोणे तरी सांगलें की मंत्री आज ते फेरीबोटींत रोरो फेरीची ट्रायल घेतालो आनी त्या रोरो फेरीक हांवें पळयलें 2000. आज गोंय सरकाराक आनी म्हाका दिसता खास करून मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या जनतेक उत्तर दिवपाक जाय. ज्यो 2 रोरो फेरी ज्यो हाडल्या तुमकां गोंयच्या खंयच्याच न्हंयेचें नांव मेळना, तुमकां गोंयच्या खंयच्याच गांवाचें नांव मेळना. एकट्याक नांव दिलां गंगोत्री आनी दुसऱ्याक नांव दिलां द्वारका. तुमी म्हणून ते उत्तर प्रदेशाक चलोवच्यो आशिल्ल्यो, तुमी गोंयांत कित्याक चलयतात? फेरीबोटींक दिल्लीं नांवां भायलीं म्हणून बोवाळ पडला. हाचेर केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायकाक विचारल्यार ते सांगतात नांवां भायलीं न्हय, गंगोत्री आनी द्वारका ही आमच्या देशाच्या संस्कृतीची प्रतीका. जाका कोणाक ही नांवां परकी दिसतात तो भारतीय आसपाक शकना म्हणून मंत्री श्रीपाद नायक उलयलो. गंगोत्री आसतले किंवा ह्या आसतली की ह्या द्वारका आसतली, हे आमच्या संस्कृतीची चिन्ह आसात. सगळ्या जगांतले सगळे लोक ताका मानतात. भारतांतलेच नाही, सगळ्या धर्माचे लोक त्या महातीर्थाक मानतात आणि म्हणून ही आमची गौरवाची गोष्ट आहे. जीबीपीचे प्रेसिडेंट काँग्रेसचा अमित पाटकर तिने म्हटला की दाळवार आणि जी गोदावरी आहा ती गोंयांत चलोवची न्ही, ती उत्तर प्रदेशाक थंय नाल्यार थंय व्हरून चलोवची, कित्याक नांवां भायलीं दवरता हय तुमी स्टेटमेंट केला. नाही तो हिंदुस्थानाक तो मानिना असोच ताचो अर्थ. जर ताका गंगोत्री आनी द्वारका ही परकी दिसतात जाल्यार तो इंडियन म्हणपाच्या लायकेचो ना अशें म्हाका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोमनीदाद जमनीचेर आशिल्ल्या बेकायदेशीर घरांक नियमित करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक राज्यभरातल्या कोमनीदाद अध्यक्षांनी विरोध केलो. जरी घरां नियमित केली जाल्यार आमी सर्वोच्च न्यायालयात वतले अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिली. कोमनीदाद जमनीचेर आशिल्ली बेकायदेशीर घरां नियमित करपाविशींच्या सरकाराच्या निर्णया आड सर्वोच्च न्यायालयात वचपाचो निश्चय सेव कोमनीदाद सेव गोवा कॅम्पेना अंतर्गत वट्ट 67 कोमनीदादीच्या अध्यक्षांनी केला. या खासा बसकेक पुराय राज्यभरातले 67 कोमनीदादीचे अध्यक्ष हजर आशिल्ले. हातूंत कारमोणा कोमनीदादचो अध्यक्ष आनी बाणावलेचो आमदार बेन्झी विएगस आनी चिंचोणेचो एटॉर्नी आनी वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा लेगीत उपस्थित आशिल्लो. So this is my third term as the president of Karamboli Kumdad. One thing what we have not done, no NOC is given to anybody who had asked us आमकां रेनोवेशन करपा जाय, घराकीत काम करूंक जाय, जे कोण इलिगल स्ट्रक्चर्स आहाय तांकां आमी बोरोईन एक देखो एनओसी मुगे टर्मा दिलो ना आनी आमी दिवपाचे नाही. दिस इज द फर्स्ट स्टेप एज अ प्रेसिडेंट व्हाट वी हैव डन. एक सिग्नेचर करपाक एंड दिस इज माय अपील टू फर्स्ट एवरीवन. आमगे कुंदादी कमिटी आनी प्रेसिडेंट जोरी तरी सारके रावले जाल्यार एक सिग्नेचर दिना काय. तुमकां हो जो टर्म 1.5 वर्सां आहा एक टर्मा जे तुम भाशेन दिताय कुंदा दिताय ते आमी रिप्रेझेंट करतले एंड वी विल फाइट फॉर द कुंदाज राइट. कुंदादी भाटां कोणाच्यानी घरां इलिगल एन्क्रोचमेंट कोण बांदपा जायना आनी हेच्या मुखार जावपाक. कुंदादी जमनीचेर पयलेय केन्ना इलिगल बांदूं जायना आतांय बांदूं जायना, हेच्या मुखारय बांदूं जायना, हे कोणाच्यान चेंज करूंक जायना. ह्या उतराचेर हांव तुमगे उतर घेवन आमी असेंब्ली आतां जी 21 तारखेक प्रॉमिस जाता वी विल बी युअर व्हॉइस. युअर ट्रस्ट इज आवर अकाउंटेबिलिटी. आमच्या कोणाच्यान डिफीट करपाक जायना आनी आमच्यान कितेंय कोण घेवपाक जाता. सो आयज सभासकी दिता 67 कोमता दिवं एकठांय जातात. पयलीच फावटी म्हाका दिसता एकठांय जातात मुवमेंट मुखार वचपाक तुमी तयार जाल्यात. जेन्ना एडवोकेट जेन्ना म्हाका फोन मारून अशें आहा तेन्ना ताका स्ट्रेट सांगलां जे कोमता ते डिसिजन घेता ते आमी फॉलो करतले आनी आमी ते असेंब्ली व्हरतले म्हणून. आनी एक मेन्शन केलें एक फ्रेंड आहा वोट बँक पॉलिटिक्स म्हणला एमएलए खंयच्या लुगार थाळी आहा जाल्यार तांकां कोणाकूय सांगता तिका घर घाल आनी मागाट म्हणून मागीर मुखार मागीर पूण असले हांव सांगता ट्रेनीन सांगला ते भाशेन असले खंयचेच वोट बँक आमी केलो ना
कोणाकूय सांगलो ना हे लोकांक एमपी आमकां गोंयांत काड म्हणून आनी ते केल्लें ना हेजे मुखार गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. बेतकी खांडाळा पंचायतीचेर परतून एक फावट गोविंद गावडे समर्थक विशांत नायक आणि संजीवनी तळेकर सरपंच आणि उपसरपंच पदाचेर विराजमान. विरोधी पंच दिलीप नायकाचे गटातली एक बायल पंच वांगडी फुटिल्ल्यान घडल्यो नाट्यमय घडामोडी. गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान डच्चू दिल्या उपरांत गोविंदाच्या पॅनलाची सत्ता आशिल्ले बेतकी खांडोळा पंचायतीचे सरपंच विशांत नायकाचे दुसऱ्याच दिसा 5 पंच वांगड्यांनी अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. उपरांत कांय दिसांनी उपसरपंच संजीवनी तळेकाराचेरूय अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. गोविंद गावडे विरोधी समर्थक भाजपाचो थळावो फुडारी पंच दिलीप नायकान हातूंत म्हत्वाची भूमिका बजायली. मात सोमारा घडिल्ले नाट्यमय घडामोडींनी परतून एक फावट गोविंद गावडे समर्थक विशांत नायक सरपंच पदाचेर आणि संजीवनी तळेकार उपसरपंच पदाचेर बिनविरोध विराजमान जाली. दिलीप नायक गटातली एक बायल पंच वांगडी फुटिल्ल्यान हे सगळे नाट्य घडले. दिलीप नायकान सरपंच पदा खातीर केल्लो दावो फाटी घेतलो. परतून एक फावट पंचायतीचेर गोविंद गावडेचे वर्चस्व प्रस्थापीत जाला. सरपंचाचे इलेक्शन गावचे इलेक्शन आसता, गावचे सगळे पंच आसता आनी त्या पंचाच्या मेजॉरिटी कोणाची जाली जाता पण सरपंच जाता. पण आमचे जे कोणी अविश्वास हाडलेले ती भितरली एकटी फुटली म्हणून आमी आनी थंयसर हें करना, इलेक्शन हें करना, अनोपोज केलें. सद्या अनोपोज केलें. एक पंच आमचो फुटलो, एक पंच फुटलो, लेडी पंच फुटली आमची. तितून म्हाका जास्त काही वाचें ना, पूण अविश्वास ठराव जालो तुका हांवें सांगलें हो एक जो विजय आसा हो सत्याचो विजय जावन आसा. ताका लागून त्यो आनी फाटल्यो ज्यो कितें घडलें घडामोडी घडल्यो तेजेर आनी म्हाका कांय उलोवपाचें ना. पूण एकूच सांगतलो सत्याचो हो विजय सदांच जातलो. 2027 जेन्ना येतले तेन्ना आमदार जो आमच्या सत्याच्या वाटेर वयता म्हाका 27 सुद्दां परत एकदां आमचो आमदार निवडून येतलो ह्या वेळेचेर हांव म्हणटलो. परत एकदां सगळ्यांक विलेज पंचायत बेतकी खांडोळा त्याच्या आत्ताच जाल्ल्या निवडणुकीक म्हजे सरपंच श्री विशांत बाब नाईक आणि म्हजे उपसरपंच बाय संजीवनी तळेकर यांच्या संपूर्ण बेतकी गांवचे स्वाभिमानी आणि अभिमानी त्याचबरोबर माझ्या प्रिय मतदारसंघाच्या वतीन हांव तांचे दोगांचे मनापासून अभिनंदन करता. प्रत्येक मार्गाचेर अडथळे आसतलेच पण ते अडथळ्याचेर मात करपाची कापास्ताद आमच्याय भितर आसा आणि आमी ते पावलो पावली आजच सिद्ध केल्ले आसा. हांव बाकीचे त्यांच्या बरोबर निवडून आयिल्ले पंच जे आसात त्या पंचाचे हांव सगळ्यांच्या मनापासून अभिनंदन करतलो. आणि हांव इतलेंच म्हणटलो ज्या मतदारसंघान गेली आमी 8-8.5 वर्स सातत्यान काम करता. प्रत्येक आमी मान सन्मान दिवपाचो प्रयत्न केलो. बरेचशे जाणांक मान घेवपाचें एखादें नासना ताका आमी कांय करपाकच शकना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी. दिवचले काँग्रेसीच्या संविधान बचाव अभियाना वेळार उलयतना आयकल्यान विजय सरदेसायच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात 5 लाख चौखण मीटर जमनीचे रूपांतरण जाल्ल्याची कागाळ काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराच्या कानार घाली. काँग्रेसीच्या संविधान बचाव कार्यावळीतलो होच व्हिडिओ उपरांत बरोच व्हायरल जाल्लो. या व्हिडिओक लागून काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डा मदीं राजकीय वातावरण तापलां म्हणून सुत्रां सांगतात. सेटलमेंट केला त्याचेर आम्ही बायोडायवर्सिटी कडसून सगळ्याचे काढून त्यांचे फोटो ते आहा ते आम्ही हायकोर्टात प्रोड्यूस केले. मग त्या हायकोर्टात जर कितें जातलें कोण सांगू शकना, ताका टायम लागतो. ते पण कितें कितें वेगळे वेगळे सांगत आसता डेटी घेता. माझे गव्हर्नमेंटा कडेन रिक्वेस्ट आसा की ते आणि हे केन्ना सेटलमेंट 72-39 माझ्या अंदाजान विजय सरदेसाय जेन्ना म्हाका दिसता हेजेर आसलो तेन्ना केला आसलो तेणे केले 5 लाख स्क्वेअर मीटर तेन्ना तेणी थंयसर सेटलमेंट धोरणान केल्ली आहा. 5 लाख स्क्वेअर मीटर तुम्ही पेपरार वाचला का पण तेन्ना केली. दुसरे वटेन विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान मंगळारा आपयल्या विरोधी आमदारांचे बसकेक गोवा फॉरवर्ड आणि आम आदमी पार्टीचे आमदार हजेरी लायतले की ना हे विशीं अनिश्चितता आसा. युनायटेड अपोजिशना मदीं कितें चल्ला हाची काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांकां कांयच कल्पना ना. ह्या सगळ्या प्रकाराची म्हायती जाणून घेतलो म्हणून ठाकरेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलोवन दाखयला. एक प्रथा अशी आसता की जेन्ना असेंब्ली नोटिफाय जाता म्हणजे एक 15 दिसाचो पिरियड जेन्ना आसता म्हणजे जेन्ना गॅझेटाचेर येता की असेंब्ली ह्या दिसांक जातली तेन्ना इमिजिएटली जॉयंट ऑपोजिशनाची मिटींग आपोवंक जाय ही प्रथा आसता. हांव हाजे पयलीं प्रताप सिंग राणे, दिगंबर कामत आनी थोड्या टायमाक मायकल लोबोच्या अंडर ऑपोजिशन म्हणून काम केलें.
ही प्रथा ते फॉलो करताले. जेन्ना व्हडलें सेशन आसता, चड करून मॉन्सून सेशन, तेन्ना मिटींग अशी पयलीं प्रोसेस सुरवात जावचे पयलीं, प्रश्न विचारपाचो जी प्रक्रिया आहा ती सुरवात जावचे पयलीं मिटींग आपोवंक जाय. आतां प्रोसेस सोंपलो, फाल्यां लास्ट दीस, ताजे मागीर मिटींग घेवन कितें जातलो. सो ती बिझनेस एडवायजरी मिटींग कमिटीची मिटींग जी स्पिकरान घेतिल्ली, जी एक फॉर्मेलिटी कशी आशिल्ली, वावर काडप आशिल्लें, तशें म्हाका दिसता हो एक वावर काडप शक्य जातलें. हाजी इफेक्टिवनेस कितें जातलें, कसली स्ट्रॅटेजी आमी आतां करूंक शकतले प्रोसेस सोंपतकच, म्हाका म्हजे मनान म्हजे तकलेन येना. ताजे खातीर ती मिटिंगेक ते वचप ना हांवें डिसायड करूंक ना, म्हणून आय एम स्टेटिंग फॅक्ट्स. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फोंडें म्हालांतल्या एका 32 वर्सां पिरायेच्या बायलेचो अश्लील व्हिडिओ काडपाच्या प्रकरणात 17 वर्साच्या अल्पवयीन चलया आड फोंडें पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. ह्या अल्पवयीन चल्याक आपणा घरांत धाडटले अशें कळटा. कांय दिसां पयलीं रातचे वेळार ह्या चल्यान बायलेचो जनेलांतल्यान मोबायला वरवीं व्हिडिओ काडिल्लो. फोंड्या म्हालांत 8 जुलयाक एका 17 वर्सां पिरायेच्या चल्यान एका बायलेचो अश्लील व्हिडिओ काडपाचो प्रकार उक्ताडार आयलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 8 जुलयाक सांजेच्या 7:15 वरांचेर काळखाचो फायदो घेवन हो अल्पवयीन चलो आपल्या मोबायला वरवीं ह्या बायलेचो जनेलांतल्यान अश्लील व्हिडिओ काडटालो. व्हिडिओ काडटना बायलेन ताका पळयलो आनी बोवाळ करून आपल्या घरांतल्यांक ताची म्हायती दिली. ते प्रमाण हे बायलेच्या घरांतल्यांनी त्या चल्याचो सोद घेवपाचो यत्न केल्लो, मात तांकां तो सांपडलो ना. हे विशीं बायलेन फोंडें पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली. ते प्रमाण फोंडें पुलिशेन तपास करून 17 वर्साच्या चल्याक ताब्यांत घेतला. तशेंच ताका आपणा घरांत धाडटले अशें कळटा. फोंडें वाठारांत 8 जुलयाक सांजेच्या 7:15 वरांचेर एका बायलेचो खिडकेच्यान व्हिडिओ काडटा आसतना तिणें पळयलो आनी तिणें फोंडा पुलिसेक म्हायती दिल्ली. तेजे नंतर फोंडा पुलिसांनी ती कंप्लेन रजिस्टर केली आनी त्या भुरग्याचो शोध घेतलो. तो भुरगो 17 वर्सांचो आशिल्ले कारणान ताका सद्याक ताब्यांत घेवन पुलिसांनी ताका आपणा घरान व्हरपाक तेजी तयारी केल्ली आसा. ह्या प्रकरणांत PI विजयनाथ कवळेकर यांनी खूब मेहनत घेतलेली आसा, कारण जो भुरगो व्हिडिओ काडून पळयल्लो आनी काळखाच्या टायमार पळयल्ल्या कारणान कोणीच ताका पळयलें नाशिल्लो, पूण तो पुलिसांनी ताका आपल्या चालाकीन ताका ताब्यांत घेतलेलो आसा आनी तेणी आपलो गुन्हो मान्य केल्लो आसा. सद्याक तो मोबायलूय बीन फोंडा पुलिसांनी ताब्यांत घेतलेलो आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. कुंकळ्ळेच्या गांवांत प्रदूषण हिसपा भायर वाडलां. फाटलीं 20 वर्सां जालीं कुंकळकारांक प्रदूषणाक तोंड दिवचें पडटा. आमचो उद्देगाक विरोध ना, पूण प्रदूषण नियंत्रणांत हाडपा खातीर ज्यो गजाली करपाक जाय ताचे कडेन आडनदर जाल्ली आसा. तेन्नाच सरकारान हो विशय गांभिर्यान घेवन आमकां प्रदूषण मुक्त करचें म्हणून कुंकळकारांनी मागणी केल्या. सांगलें की आमगे शाबुदाद आनी आमगे हे सदांच कुंकळे क्रांतिकारी कुंकळकार म्हणून आमकां सदांच वळखले जाता. पूण आज पळयलें जाल्यार आमी क्रांतिकारी कुंकळकार फक्त पेपरारूच दिसता. कित्याक आज जो आमचेर अन्याय जाला आनी स्पेशली हो पोल्युशना लागून तूं जाणा आसतलो 20 वर्सां जालीं हें पोल्युशन आमकां अशी त्रास करता. आमी IDC इंडस्ट्रीचेर अगेन्स्ट ना, पूण तेणी जे बेजीक नॉर्म्स आसा पळय, जशे ETP प्लांट हे तेणी बसोवपा जाय. तशेंच तो डंप आतां कितले ते वर्सां जाले. मदींच सरकारान सांगलें 5 करोड सँक्शन जाल्ली म्हणून, पूण अजून पर्यंत कांय पत्तो ना. आनी त्याच खातीर आमी हो निशेध करपाचो ठरयला, पिसफूल प्रोटेक्शन करपाचें ठरयलां. आनी आमकां सरकारा कडेन मागणी आसा, आमकां इंडस्ट्री जाय, पूण बरी इंडस्ट्री जाय. आनी जे हे पोल्युशन हे कंट्रोल करपाचे तुमी ते ETP प्लांट्स जावं आनी कितें आसा पळय ते तुमी एडवान्स टॅक्नॉलॉजी हाडून ते बसोवपा जाय. आनी हो जाते बेगीन हो डंप जो कितली 18 वर्सां जालीं हो डंप आसा तो काडून उडोवपा जाय. म्हाका सरकाराक दाखोवन दिवपा जाय की कुंकळ्ळी गांव खंय पावला, स्टेज खंय आसा. आज आमच्या गांवांत कॅन्सर पेशंट मेळटा, एनक्रोचमेंट चालू आसा. सरकार न्हिदला, हो फॅक्ट्स हांव मुखार दवरता आनी एकूच मागता की नेक्स्ट आमचे जे महानायका तुमी गौरव जे आमकां न्यू दिल्ली मेळटा आनी गोवा गव्हर्मेंट दिता, नेक्स्ट इयर पसून आमकां पोल्युशन मुक्त करचो. आनी एक सांगता, म्हज्या मनांतल्यान सांगता, आमचो लोकल MLA बाब युरिया लेमावन LOP 3 विधानसभांत हे प्रश्न मांडीत आसा, रेजी करता आनीक सरकार ताका आश्वासनूय दिता. हांव म्हणटा आश्वासन ती दिता तुमी ती खरी कोण दाखयाय.
गोंयांत येवपी 4 प्रकल्पांक गोवा फाउंडेशन आणि हेर एनजीओंचो खर विरोध. हे प्रकल्पांक लागून गोंयच्या सैमाचेर आणि जैवविविधतायेचेर जावपी परिणामांचे पत्र एनजीओंनी थेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक बरयला. पळया हे वृत्त. गोंयांत येवपी 4 मोठ्या प्रकल्पांक गोवा फाउंडेशन आणि हेर समविचारी एनजीओंचो खर विरोध. फकत विरोध न्ही जाल्यार तांणी हे प्रकल्प रद्द करचे म्हणून थेट प्रधानमंत्री मोदींक पत्र बरयलां. हे 4 प्रकल्प खंयचे ते आदी पळोवया. हे 4 प्रकल्पांक गोवा फाउंडेशन आणि हेर एनजीओंचो विरोध. काले भगवान महावीर अभयारण्य वाठारांतले खाण हाताळणी प्रकल्प, सुर्ला सत्तरीचो पंचतारांकीत अलिशान पर्यटन प्रकल्प, कुळ्या भगवान महावीर अभयारण्यात येवपी पर्यटन रिसॉर्ट आणि भगवान महावीर अभयारण्यात येवपी रेल्वे डबल ट्रॅकिंग प्रस्ताव. गांव जो आसा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो की अख्ख्या गोंयांत तो पर्यावरणीय पर्यटना खातीर नांवारूपाक येयल्लो. कित्याक ह्या गांवांत आमकां पळोवपाक मेळटा जे धबधबे 12 जाणांचो धबधबो आसा, मागीर लाडकेचो धबधबो आसा आनी ह्याच गांवांतल्यान म्हणजे फुडें कर्नाटक जे आसा ते कर्नाटक कळसा भांडुरा प्रकल्प आसा तो घेवपाचो आसा. आनी अशा ह्या वाठारांत जो वाठार पर्यावरणीय संवेदनाक्षम आसा, ज्या वाठाराक 1999च्या कायद्यानुसार म्हादय अभयारण्याचो भाग जाल्लो आसा, थंयच ह्या प्रकल्प जो आसा, पायकाचो सडो जो आसा, त्या सड्याचेर हो प्रकल्प सरकारान घेवपाक मान्यता दिल्लेली आसा. खरी म्हणजे ही राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळ जे आसा हेंच्यांनी वन्यजीवाच्या हिता खातीर पहिले प्राधान्य दिवंक जाय. हांव सरकारा लागीं विनंती करता की तुमी परत एकदा पुनर्विचार करात, कित्याक नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ आणि स्टेट बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ हेंच्यांनी ताका जी मान्यता दिवपाची प्रोसेस जो केल्लो आसा तो पुराय तरेन चुकीच्या हेचेर आधारार आसा. But we are putting pressure on everybody. We have written also to Environment Minister in Delhi saying that you are not justified in permitting this type of large-scale assault on Goa's wildlife sanctuaries. Right now this is Madhe and Mole. आमी हे मातशें बंद करा आनी तुमचे नाका आनी करपाचे तुमी भायर करा, खंय तरी करा, बट डोंट डू इट विदिन द वायल्ड लायफ सँक्चुरीज. That is the only place that is also protected by Western Ghats ecology experts panel. You cannot do anything there. You cannot do any mining there. You cannot do anything. So please leave it as it is and don't take anybody unnecessarily into these wildlife sanctuaries. Let the animals have some peace of mind. First of all, हांव थँक्स म्हणटा आमच्या माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत यांका. कित्याक लागून आमच्या काली गांवांत तेणें उदरगतीचो एक पावस हाडून दवरलो आसा आनी काली गांव एक उदरगतीचें पावल उचलिल्लें आसा. तरी पूण हांव डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मागतां, फाटलीं काही 2 वर्सां जाले वायल्ड लायफा भितर लोडिंग आनी अनलोडिंग हो प्रोजेक्ट चालू केल्लो आनी आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमी रिक्वेस्टी केल्ले तो आमी वायल्ड लायफाच्यान एक 2 किलोमिटर फुडें थंय ऑलरेडी यार्ड एक्जिस्टींग आहा थंय शिफ्ट कर म्हणून. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेजेर एक गांवच्या फुल लोकांचो ओपन म्हणून तो यार्ड बंदी केल्लो. आतां काही हालचाल चालू आसा थंय यार्ड चालू करपाचो. आमी प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन एक निवेदन करता, आमच्या काली गांवांत तें लोडिंग अनलोडिंग सेजाचें आसा तें 2 किलोमिटर वायल्ड लायफाच्यान 2 किलोमिटर थंय यार्ड आसा थंय व्हरचें आनी काली गांवाचेर एक न्याय दिवचो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. सुमार 60 कोटी रुपया खर्च करून मेणकुरे गांवांत 10 MLD टाकीचो उदकाश जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारतले. हो प्रकल्प पुराय जातकीच मेणकुरे सयत साळ लटंबरसे आनी सरभोंवतणच्या वाठारांतली पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न सुट्टलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. देश विकसीत करपाचें सपन पुराय करतले जाल्यार आयची पिळगी शिक्षीत जावप भोव गरजेची आसा. ताका लागून केंद्र सरकार शिक्षणा विशीं संवेदनशील आसा. देखून आतां घराघरात फायबर पोवपाचे केंद्र सरकारचो विचार आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. मेणकुरे गांवांत उदका शुद्धीकरण प्रकल्प उभारतले. हो प्रकल्प पुराय जातकीच मेणकुरे सयत साळ लाटंबारसे आनी सरभोंवतणच्या वाठारांतलो पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो. सोमारा डिजिटल वरवीं ह्या प्रकल्पाची बुनयाद घातले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. नळ जालो तुम्ही म्हणटले हर घर फायबर कित्याक तर हर घर फायबर म्हणजे प्रत्येकाच्या घरात इंटरनेट आसपाक जाय. प्रत्येकाचो भुरगो हो इंटरनेटाचेर आनी लॅपटॉपाचेर म्हणजे हे काम करता आसतना आमकां फुडल्या 20 वर्सांत दिसपाक जाय. हें स्वप्न आमी आतां पळोवपाक लागल्यात
आणि त्या दृष्टीन आमी विचार करपाक लागल्या. आमी ज्या पद्दतीन म्हणटा की प्रत्येक घराचो तरणाटो जाका दिसता ताका नोकरी मेळपाक जाय, हय ताका नोकरी मेळप ही गरजेची आसा आनी तो नोकरी मेळपा खातीर ताका सक्षम करपा खातीर अशा पद्दतीचे वेगवेगळे स्किलिंग कोर्सीस आमी सुरवात केल्या. ते शिकप हे गरजेचे आसा जेणे करून फाल्यां सकाळी लाटो वर्साची इंडस्ट्रियल इस्टेट आसतली, तुमकां तेंको आसतलो, मोबायल इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो किंवा पुराय ह्या भागात येवपी तशी डेव्हलपमेंट आसतली. हाज्या खातीर लागपी ह्युमन रिसोर्स हो क्रिएट जावपाक जाय आनी तो ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाक आमचे सरकार हे सातत्यान प्रयत्न करता. राजकारणात जरी नवको असलो, म्हाका जेन्ना पयलोच जेन्ना आमदार निवडून आयलो तेन्ना मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका एक अशे धडाडीचे आणि हांव मुद्दाम म्हणून सांगता, आनी हांव जेन्ना कितें स्टेटमेंट तेजे सदांच फॉर्म आसता, एक पॉझिटिव्ह मायंडेड, सदांच पॉझिटिव्ह विचार करपी, एनर्जेटीक, रातच्या 11 सुद्दां फोन कर किंवा खंयचोय प्रॉब्लेम घेवन सोल्युशन दिवपी, कित्याक केन्ना एडवायज करपी. हांव केन्ना केन्ना एका मताचो आसता ते दुसऱ्या मताचे, पूण तांचें मत बरोबर आसता अशें कितलेशेच आसा, म्हणून तांकां हांव सदांच गुरू मानलेले. रस्ते, लायट आनी पाणी आमच्या जर गांवांनी आता मेणकुरे चडशे सकयल्या भागात उदक बरें आसा, पण जे वयर आमचे भोमान रावता तांकां उदक कमी आसा. पुनर्वसनातले लोक आयले तांकां उदक कमी आसा. लाटपे वयर आसा तांकां उदक कमी आसा. लाटम बार्सेन कितले कडेन पाणी नसता, लोकांचे फोन आसता. सो त्यामुळे जेन्ना हांव निवडून आयलो तेन्ना सगळ्यात पयलीं जर कितें केलें जाल्यार आमठाण्या डॅमाचेर 20 MLD रॉ वॉटर प्लांटाचे आमी 20 कोटी म्हणून फाउंडेशन स्टोर केलें आनी तें कामूय आज कंप्लीट जाल्लें आसा. तुम्ही जर पळयतल्यात आमठाण्या डॅमाचें ब्युटिफिकेशनय जालां, गॅस्ट हाऊस जालां आनी थंय 20 MLDचे रॉ वॉटर जालां. भितरले 10 MLD उदक हे आमकां खावच्या खातीर ज्याचे आज आमी फाउंडेशन स्टोर केला. 5 MLD इंडस्ट्रियल इस्टेट आमकां खबर आसा अनएम्प्लॉयमेंट हो मेजर इश्यू आसा. आज इंडस्ट्रियल इस्टेटचें काम कितलेशेच फुडें गेल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोयचे नवे राज्यपाल म्हणून पुसापती अशोक गजापती राजू हांची नियुक्ती जाल्या. ते आदले केंद्रीय हवाई उड्डाण मंत्री आशिल्ले. विशाखापट्टणमच्या विजयनगरमच्या निमण्या महाराजाचे ते धाकटे पूत. गोयचे आदले राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हांच्या जाग्यार तांची नियुक्ती जाल्ल्याचें कळटा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.